भयणीनो आनी भावनो, पीक कोण दिता? आमी सगलें कोत्ता खरें, पूण पीक कोण दिता? जमीन दिता म्हणटले आमी, ओ तो दाखांचो मोळो आसा तो, म्हणजे दाख वेळ पळय आसा ती बरी आसूंक जाय. पूण तें कोण कोत्ता? आमी जाणो जावया की सगलें बरेंपण आमचेसून उपजोना, तें देवासून उपजोवता. आनी देव आमचे बरोबर आसा म्हणटच जितली आमी देवाक एकवटून रावतले, आमची चिंतनां भावना ताचे सोबें दवरतले, तितलें आमचें जिवीत ताचे येवजणे प्रमाणे जातलें आनी तो आमचे सोबें बरें कोत्तलो. आनी हे भाशेन जेजू आमकां सांगता, तर आमी आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटान सारिना जाल्यार आमी पळयलां कशे भाशेन आमोस इतले दीस आमकां कशे भाशेन इस्रायलाच्या लोकांक शिडकायतालो, कित्याक पातकाक लागून ती नाका पुरो तांची जिवितांत सोंसतली, आनी मागीर देव तरी पूण तांची काकूत करतलो. आनी आयच्या वाचपान आमी पळयलां तो आमकां बक्षिता. पूण आमचें जिवीत ताच्या एकवटान आमी जिवंक जाय, नाजाल्यार आमी भितरल्यान आमकांच वायट करता आनी आमचे उद्देशीन दुसऱ्यांकूय वायट करता. तर आमी पळयता कशे भाशेन आदल्या तेंपार हे पळय पेद्रू आनी पावलो बोनकोणींत आसलेले, थंयसर ते पारेकर आसलेले, म्हणजे गार्ड्स आसलेले, ते पळयताले तांकां आनी तांचें जिवीत पळोवन तांचें परिवर्तन जालें. प्रोचेसो आनी मार्टिनेज म्हणून ते दोग जाण तशे शिपाय आसलेले, तांचें परिवर्तन जाले उपरांत पावलिनस म्हणून तो तांचो प्रमुख आसलेलो, ताणें तांकां सांगलें ह्या तुजे जेजूक सोडात म्हणून, जुपिटराचो तुमी नमस्कार करात आनी ताचेशी तुमचें जिवीत बसून दियात. पूण ताणें सांगलें ना, आमी जेजूच्याच एकवटान रावतल्या. तांकां भरपूर मार दिलो, पूण ताणें कितें केलें, कशे भाशेन सोंसलें, जेजू आमची काकूत कर आनी तुका सोडूंक आमकां दिनाकाय. हे भाशेन ते तांचे मागणें करीत आसलेले. ते आपलें जिवीत जेजूकूच एकवटान जियेता म्हणून तांकां तांची तकलीच कातरून उडयली, पूण ताणें आपलें जिवीत जेजूच्याच एकवटान सारलें. पळयता आमी कशे भाशेन ही घोटाय तांकां जेजू सरशी मेळ्ळी पळय ती. आनी एक बियातीन आसा, तिचें नांव युजेनिया अशें कितें, म्हणटच ती ह्या 20व्या शेंकड्यांत जियेताली. 1904 वर्सा तिचें मरण जालें. 28 वर्सांची आसलेली. 19 वर्सांची आसतना तिणें एका कोयंतान प्रवेश घेतलो, होली फॅमिली ऑफ द सेक्रेड हार्ट म्हणून, आनी ती फकत दोतोन शिकयताली. पयले कोमयांच्या भुरग्यांक दोतोन शिकयताली. मागीर ती सीख पडली आनी सीख पडल्या उपरांत तिका रोमाक धाडली, आनी रोमाक गेल्या उपरांत तिणें आनी त्या दुसऱ्या सिस्टरींनी एक कोयन थंयसर उबारलो म्हणलें. ती परतून सीख जाली आनी तिका मागीर बेल्जियम वेचें पडलें. एका म्हयन्यान ती मेली. पूण तिचें जिवीत हें सगलें कोत्ताना जेजूच्या एकवटान ती कोत्ताली. ताका लागून पाप साहेब भाग्यवंत जोआं पावल II ताणें तिका हें सांतपण दिल्लें आसा, कित्याक तिच्या जिवितान खूब मिलाग्री घडोवंक लागल्यो. ह्यो मिलाग्री कश्यो घडटात? हो बरो सोरो कसो म्हणना हितून येता, फकत जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान रावता तेन्ना तो आमचे सोबें ही सगळीं बरेपणां करता. तर आमी म्हजे भयणीनो आनी भावनो जेजूच्या एकवटान सदांच रावया आनी रातची आनी सकाळची 5-5 मिनट तर आमी सारीत आमचें जिवीत सारकें बरें जावंक लागतलें. जेजूचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक लागतलें आनी ताचो पवित्र आत्मा आमकां प्रेरणा दितलो. सगळीं जाणां आमचे हात अशें वटेन दवरया. एकूच मिनट. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना जेजून आमी बरोवन येता कुडींत मनांत ओतम्यान. सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळें भितर आहा तितलें बरें आनी वायट ताच्या नांवान भायर काडया, ताचेर तें दवरया, ताचो आशिर्वाद ताचेर घालून बरें तें अदीक बरें करतलो, वायट आहा तें काडून
ताचें बरेपण आमचें सगळें भितर भरून काडटलो या ताच्या बरेपणांत आमी आमचें जिवीत सारूंक लागया आनी खरेपणी हो बरो सोरो बरी उतरां कोन्यो चाल आमच्या उतरांनी कोन्यांनी चालींतल्यान लोक अणभवतलो आनी हे परी खरींच आमी जेजूची पाटलावदारां म्हणून आमकां कळोन येतलें आमकां पिडापीड दितली पूण आमी भिवची ना आमी सदांच ताका विस्वाशी रावतल्या ताचे गोठायेन आमचें जिवीत आमी सादतल्या